आयची ह्या परिसंवादाचे सगळे जाळवणदार, म्हजे मुखार बशिल्ले सगळे मानेस्त विद्यार्थी आनीक ह्या विशयाचे सगळे संशोधक, तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. PPT करून हाडिल्ली, पूण तिजो चडसो वापर हांव करचें ना, कित्याक तें करपाक गेल्यार गरज नासतना वेळ वतलो. सगळ्यान पयलीं हांव तुमची दिलगिरी व्यक्त करतां, खास करून आयोजकाची, की तुमचे खातीर एकाद्रो लोकगीत सादरीकरणाचो पंगड बी हांव घेवन येवपाक पावलें ना. ताका दोन कारणां आसात. एक तर सुरवातेक म्हाका जें पत्र आयिल्लें तातूंत अशें कांय मेन्शन केल्लें नाशिल्लें. ह्या दिसांनी इतकी गडबड आसा, इतके एसायनमेंट आनी हें तें सगळ्याक चड चिंतपाक वेळ ना. अशें काम आजे खातीर यो, आयजे खातीर यो, अशा तरेन वांटे केल्ल्यान हांवूय तांचे कडेन चर्चा करपाक सुरवातेक पावलें ना. आनी मागीर जेन्ना प्रत्यक्ष संपर्क आयलो तेन्ना खूब वेळ कमी आशिल्लो. दुसरी एक गजाल, हांव जें आसा तें हांव ओरिजिनल डॉक्युमेंटेशन करपी त्या पिंडांतले संशोधक. म्हळ्यार कळ्ळें न्ही, कांय आमचे कडेन दोन तरेचे संशोधक आसात. जे रेडीमेड आसा, खंय तरी एक पंगड आसा म्हण कळ्ळो, आयतो थंय लागीं मेळटा ताचे कडेन गेले. आनी अशे तरेचे जे पंगड आसात ते कमर्शियल जाल्ले आसात आज. तांकांय बी आतां कळ्ळां ह्या क्षेत्रांत गेल्यार आमकां कितें तरी नांवूय मेळटा आनी आमचो उदरनिर्वाह जाता. सो अशे तरेचे ग्रूप आसात, तांचे कडेन वचून घेतले. खास करून भायले लोक जेन्ना हांगा येतात तेन्ना आमी तांकां कांय पंगडाची नांवां सांगतात, तांकां एप्रोच जातात आनी डॉक्युमेंटेशन करतात. हांव जे ह्या क्षेत्रांत शिकून आयिल्लें हें सांगप आतां डॉक्युमेंटेशनाचो हो वर्कशॉप आशिल्ल्यान सांगप अतिशय गरजेचें आसा. हांव मैसूर युनिवर्सिटींतल्यान जें ल्हानशें प्रशिक्षण घेवन आयलें त्या पयलीं लोकवेद कसो अभ्यास करप कितें म्हाका कांय खबर नाशिल्लें. मुळांत लोकवेद हो अभ्यासाचो विशय आसा हें म्हाका खबरच नाशिल्लें. हांव ग्रामीण भागांत जल्मलें, ग्रामीण भागांत वाडलें आनी तेन्ना हांव बरोवपाक जेन्ना सुरवात केल्ली तेन्ना म्हज्या साहित्यांत ग्रामीण जिवन येतालें. आनी आज म्हाका कळटा ग्रामीण जिवन आनी लोकजिवन हें आमकां वेगळें करूंक मेळना. ग्रामीण जिवन हें एका तरेन लोकजिवनूच आसा. सो हें म्हाका जेन्ना सांगलें, शिकयलें जेन्ना आमकां, हांव जेन्ना शिकून आयलें तेन्ना मूळ आसात तें सोदात. अशें आलायते आसात थंय वचनाकात. आनी जें ओरिजिनल आसा, ज्या जाग्यार तें ओरिजिनल म्हणजे एकाद्रो लोकसाहित्याचो प्रकार ओरिजिनल त्या जाग्यार आसा थंय वचून ताजें डॉक्युमेंटेशन करात, ताजें मूळ स्वरुपान करात. हें शिकयल्लें आनी मागीर आमची अक्कल वाडली तेन्ना आमकां कळ्ळें हें सत्य आसा. कित्याक प्रत्येकाचो एंगल, प्रत्येकाचो एप्रोच काम करपाचो वेगळो आसता. खुबदां आमी म्हणटात त्या विशयाचें डॉक्युमेंटेशन जालां, हां तुमी हांगा करपाची गरज ना म्हणटा. पूण जालां तें डॉक्युमेंटेशन कशें जालां? योग्य पद्दतीन जालां. ज्या मनशान ह्या विशयाचें डॉक्युमेंटेशन केलें ताका तें प्रशिक्षण आसा वय. प्रशिक्षण म्हणचे परसय ताका ती कळाशी म्हणटा हांव, ती कळाशी ताजे कडेन आसा. आतां उदय एक प्रश्न आयलो, देवदासीचें आपूण PhD करता जावं त्या संबंदान. ती एक कळाशी आसता तुजी आनी ती कोण शिकून येना. जशी कला आपल्या आंगान जल्मजात येता तशी ती कोणाकच्या, आमी म्हणटात पळय कोंकणीन एक म्हण आसा, तो न्ही ताज्या पोटांत वचून खावपी जावं ताज्या पोटांत वचून तें काडून घेवपी. तुका तें कळपाक जाय. आतां म्हजें जर व्यक्तिमत पळय, आतां हांव नकळो तुमचें कितें म्हजे विशीं ओपिनियन आसा, पूण म्हाका सुरवातेक हांव मातशें भुरगेपणान बी अशें बंडखोरशें फेटफेट करून उलोवपी अशें आशिल्लें. सो म्हाका खूब जाणांक अजाप, तूं गांवगिऱ्या वाठारांत वचून त्या जे लोक आमकां दारान आयले, वच आमकां वेळ ना अशे तरेन तुका लागींच करनाशिल्लें. आमच्या देवाचें तें तुमकां जाय जाल्यार आमी आतां दिवचें ना, तशें आमी तुमकां जाय तेन्ना तें करपाक मेळना. अशे तरेचो जो एप्रोच लोकां कडेन आशिल्लो, तो एटिट्यूड जो आशिल्लो, त्या लोकां कडेन वचून तुवें काडून घेतलें कशें, हें हांव म्हणटा म्हज्या प्रोफेशनाचें प्रामाणीकपण. आनी घडये म्हजे कडेन तें आसत. हांव सर्वसामान्या कडेन उलयतना, त्या लोकां कडेन वतना तांचें जावन वचप. तांकां खात्री जावपाक जाय की बाबा हो जो ह्या कामा खातीर आयला ताजो पर्पज बरो, ताजो पर्पज उद्दिश्ट कितें आसा. अनुभवांतल्यान सांगता, म्हज्या गांवांत जेन्ना हांवें आमोणे एक लोकजीण पुस्तक बरयलें, तुमकां खबर आसलें सगळ्याचें,
म्हज्या डेजर्टेशनाचो तो विशय जेन्ना गोवा कोंकणी अकादेमीन हांव रुजू जालें तेन्ना म्हाका सांगलें की ताजेरच पुस्तक करया, तो डिटेलान करया. त्या वेळावेलो म्हजो अनुभव, हांव अशें नवें आशिल्लें तेन्ना, भुरगें आशिल्लें, पूण गांवच्यांक जेन्ना खात्री पडटा आमच्या गांवचेर कितें तरी एक म्हत्वपूर्ण हें करून दिता, करता फुडल्या पिळगे खातीर, तेन्ना ते तुका बरे तरेन कॉपरेशन करतात. म्हाका मुद्दाम सांगपाक जाय, आनी खूब जाणां खबर आसली, गडे पडटात. गड्यां कडेन आमच्या हातून ते आयचे श्रीमुक्ती बी थंय लागना. एक गजाल, श्रीमुक्ती ही जी टर्म्स आसा, बाकीचे ज्यो आसा, आमी जाती धर्मा विरुद्ध उलोवपाचें, सोशल बी जें कितें आसा, तें लोकवेदाच्या कामान वतना लागना. तुमी एक लक्षांत धरपा जाय, हांव हांगा सोशल रिफॉर्मर न्ही, हांव हांगा फोकलोराचो रिसर्चर, डॉक्युमेंटेशन करपाक आयलां. तुजें सगळे कडेन दवरून तुवें जें कितें आसा थंय त्या लोकांचो कसलोच गैरसमज करनासतना, जावं तुका धोको तयार जातलो अशें करनासतना वेवस्थीतपणान तुवें करपाची गरज आसता. जेन्ना म्हज्या गांवच्या लोकांक कळ्ळें की हांव बरें कितें तरी आमचे गांवचें हें दस्तावेजी करून फुडल्या पिळगेक दवरता. हांव सांगतालें पळय बाप्पा, हें न्ही आमचें आतां गांवचें सोंपलां, पळय हें फुडल्या पिळगेक कितें आमी करून दवरपा जाय, ताजे खातीर हांवें हें बरोवपाक आयलां. आनी तांकां जेन्ना खात्री पटली, तुमकां सांगता गडे येतना, गड्यांच्या मांडार आमचे कडेन कितलेशे डिस्टन्स बायलांनी पयस बसपाचें, आजूय आमच्या बायलांनी बसपाचो जागो आसा. गांव आमचो, ते दादल्यांक वचूंक बायलांक वचूंक दिनात. पूण म्हज्या गांवचो जो गांवकार आशिल्लो ताणें म्हणलें, बाय तूं यो गो, फक्त मांडार पांय दिनाका, त्या सायडींतल्यान आपट्या झाडा कडल्यान आनी तूं रिकॉर्ड कर. तेन्ना ते असले टेप रेकॉर्डर. आनी मागीर म्हाका कळ्ळें ते कित्याक हें नाका म्हणटाले, की थंय ते थोडी पोजडी उतरां, म्हणजे पोजड्याचोय अर्थ मागीर साहित्यीक नदरेन बदलता. आमच्या सेक्शुअल ऑर्गनाची नांवां घेवप म्हणजे पोजडे काय कितें, हो वेगळो भाग डिस्कशनाचो आनी आयचो. पूण त्या वेळार ते लोक घेताले, आनी आमी असलीं उतरां घेतात, ताका अर्थय आशिल्लो. ते आमच्या बायलांक कळपा जायना आमी असलीं उतरां हांगा उलयतात म्हणून ते बायलांक आयल्यान येवपाक दिनाशिल्ले. हो मूळ हें, आनी मागिरी ताके आसा. पूण जेन्ना तांकां खात्री पडटा की तुमी वेवस्थीत हें कितें तरी करपाक आयल्यात, तेन्ना तुका ते दितात. देवदासीचेर म्हणजे कुकमा देवीची दिपमाळ हें नाटक तुवें मुद्दम वाचचें. आज मेरेन गोंयांत तरी म्हणटा हांव, देवदासीचेर जें कितें बरयलें त्या सगळ्यांक चॅलेंज करपी गजाली त्या कुकमा देवीची दिपमाळीन आसात. ज्या दिसा ताजो प्रयोग जाल्लो पयलो, हांवें घरान कोणाक सांगूना. जेन्ना दुसरे दिसा म्हाका भावान बी विचारलें, तुजें नाटक आशिल्लें आमकां कित्याक सांगलें ना, तापलो बी भाव. हांवें सांगलें ना कित्याक म्हाका खबर आसा हाजेर कितें इश्यू जावपाक शकता. फर्स्ट टायम आनी म्हजें फर्स्ट नाटक. आमचो उमेश बाणस्तारकारान रोखडेंच म्हाका नाटक जालें बी आयलें आनी हात दिलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो, जयंतबाय आमचेरच बरयलें मुगो तुवें हें. हांवें म्हणलें कितें आसा. ना वादाचें न्ही, तुवें अशें वेगळें कितें तरी म्हणपाक मांडलां. त्या खातीर सांगता, म्हणजे अभ्यास करून तुवें सारको न्याय दिवन जर बरयत, तूं कसल्याच वादान पडना. आनीक दुसरें, आमी जेन्ना डॉक्युमेंटेशनाक वतात, संकलनाक वतात, प्रॉपर चॅनलान वचप सदांच गरजेचें आसता. जेन्ना अशे तरेचे वादाचे विशय आसूं येतात, आनी खास करून PhD सारके, आनी फाल्यां ताजें कितेंय जावं येता कॉन्ट्रवर्सी, तांची जर एकाद्री संस्था आसा, आतां गोमंतक मराठा समाजा सारकी तुजी जाली PhD, गोमंतक मराठा समाजा सारकी जी तांची संस्था आसा, पेरंट संस्था, ह्या संस्थे कडेन एप्रोच जावप आनी तुजो उद्देश त्या संस्थेचे, त्या समाजाच्यो कसल्योच भावना दुखोवनासतना, तांकां इन्सल्ट जायनासतना आनीक शादुरताय सदांच अभ्यासकांनी पाळपाक जाय. हें म्हजें मत म्हणटना तुका तें मत तुजें सारकें आसल्यारच म्हणचें, नाजाल्यार अशे तरेचें आसा. आनीक संदर्भ दिवप म्हत्वाचें. आसूं येता, आसतलें, आसपाक शकता, आनी संदर्भ. तुमी कोणा कडल्यान जें कितें एक उतर घेतलां तें बसून त्या काळा वयलो तो म्हणजे त्या व्यक्तीचें नांव, त्या पुस्तकाचें नांव, जावं खंयच्यान तुका कितें संदर्भ मेळ्ळा हाजें तुमी थंय नोंद करप ही खूब गरजेची गजाल आसता. हो मुद्दम सांगला. आनी एक गजाल, आमी आतां आमचे कडेन एक हें जाल्या, म्हणजे अशे तरेची एक टेंडन्सी म्हणया, जावं एक स्वभाव आमचो,
जाणटे जाले की आमी तांकां सिनियर म्हणटात. मातशे केंस पिकले काय ना, हां तो त्या क्षेत्रांतलो सिनियर. केंस पिकला म्हणून सिनियर काय कामान सिनियर, ह्यो गजाली तुमी पळोवपाक जाय. घडये तुमकां ताजे परस चड बरें कळ्ळें आसत, तुमी ताजे परस चड बरें संशोधन करून चड कितें शोध लायला आसत, हेंय तुमी लक्षांत दवरूंक जाय. आनी पुर्वसुरी म्हणजे आमी पयलींच्यांनी केल्लें सगळें करेक्ट आसतलें हें तुमी मानून घेवं नाकात. आमी खूब चुको केल्ल्यो आसतल्यो, कित्याक आमी नवीं तेन्ना, आमी ह्या क्षेत्रांत नवीं. आमकां ह्या विशयाचो शास्त्रीय अभ्यास कसो करचो ह्या घडये आमकां खबरूय नाशिल्लें तेन्ना. तुमकां चड बरें खबर आसतलें, कित्याक आतां पुस्तकां आनी हें ते वेगळे वेगळे सोर्सीस मिडियास एवेलेबल जाल्यान. आनी तुमचे मदीं असो तरेचो एकाद्रो जिनियस बुदवंत तयार जालो आसतलो, ताका चड बरें खबर आसतलें. सो तें एदें मोटें पुस्तक आसा, एदें मोटें तांणी इतलीं 10-50 पुस्तकां केल्यांत म्हणून 100% आमचेर विस्वास दवरून, आमचेर म्हणजे हांव आमच्या मदीं काडटा कारण हांव आतां सिनियर सिटीजनान गेलें म्हणून आमकां म्हणटा. तर ह्या हातूंतल्या ज्या कोणें काम केलां ताचेर पूर्ण विस्वास तुमी दवरप ना. ताचो संदर्भ घेवप, ताचो आदार घेवप, तांच्या मानान तांचो उल्लेख करप, पूण तुमी तुमची नदर आनी तुमचें काम आनी लोकवेदाच्या वावरान जावं आतां मौखीक साहित्य ज्या मौखीक इतिहास आसा ह्या वावरान क्षेत्रकाम ही अतिशय म्हत्वाची गजाल. क्षेत्रकाम म्हणजे कितें, कोणें केल्लें आलायतें घेवन तुमी काम करप ना, ताचो संदर्भ घेवप, आदार घेवप, फुडें वचपा खातीर जावं कंपेरेटीव स्टडी करपा खातीर. पूण तुमी फिल्ड वर्क तुमकां ज्या तरेन वावर करपाचो आसा त्या एंगलांतल्यान, त्या एप्रोचांतल्यान तुमी ताजो डॉक्युमेंटेशन परत संकलन करप म्हत्वाचें आसता. आनी एक अनुभव आसा म्हाका, खूब पयलींच्या काळार सुरवातेक कांय गोंया भायल्या लोकांनी आयिल्ले आसा, म्हणजे हांव कोणाक हें म्हणना, तांकां मूळ हांगचे लोक, तांचें जीवन, तांच्यो परंपरा, तांचे संस्कार ह्या विशीं पूर्ण ज्ञान ना, अभ्यास ना. आनी कितें तरी एक चुकीच्या हातूंतल्यान तांणी कांय लिखाण केल्लें आसा, उतरावेळी चुकीचे बरयिल्ले आसात, उतरां चुकीचीं केल्लीं आसात. हाजें सारको सोद घेवन ताजें सारके तरेचें डॉक्युमेंटेशन करप, लिखाण करप, विश्लेशण करप, अभ्यास करप, हें आतां तुमच्या नवे जनरेशनाचें काम आसा. आतां म्हजे खातीर जो विशय आसा तो, एक मिनीट आं, इतिहास आनी संस्कृतायेच्या सांबाळांत लोकगितांचें म्हत्व वा भुमिका. गोंयचो जो आमी गोंया पुरतेच म्हणया जावं कोंकणी हाज्या पुरतेच, कोंकणी प्रदेशा पुरते म्हणया, ह्या इतिहास आनी संस्कृतायेच्या सांबाळांत लोकगितांचें कितें म्हत्व. काल म्हाका दिसता पांडुरंग बाबान तुमकां लोकगितां म्हळ्यार कितें जावं त्या विशीं तुमचे तकलेन घातलाच आसतलें, तुमकां खबर आसतलें. हांवें म्हज्या पीपीटीन तें सगळें हाडिल्लें, पूण म्हाका दिसता आतां तें सांगपाची ह्या वेळार गरज ना, की आमी आतां एक सोंपतेच्या कार्यावळीच्या हातून पावल्यान. पूण एक म्हणजे कांय स्पश्टीकरणां, आमचे कडेन लोकगितां जीं आसात, आमी लोकगिताच्या संदर्भान हांव उलयतां. ही लोकगितां म्हणचेच आमचो जो तोंडी इतिहास आसा त्या तोंडी इतिहासाची म्हत्वपूर्ण साधनां आसात. एक काळ आशिल्लो, त्या काळार जेन्ना लेखनाची परंपरा नाशिल्ली, बरोवंक मेळनाशिल्लें, जावं बरोवंक मेळना म्हणून शिलालेख तयार जायनाशिल्ले, बरोवंक मेळना म्हणून ताम्रपटाचेर लिखाण करप, बरोवप आमकां शक्य नाशिल्लें, अशी नाशिल्ली ही परंपरा. म्हणजे पुराय तरेन मौखीक परंपरेन आमचो समाज जगतालो. त्या काळार जो इतिहास घडलो, आतां इतिहासाची ही आमी व्याख्या व्यापक नदर, इतिहास ह्या कन्सेप्टा कडेन आमी व्यापक पळोवपाक जाय. एक काळ आशिल्लो आमच्या भुरगेपणान आमी इश्कोलान बी वतालीं तेन्ना इवन तुमी बसून हिस्ट्री म्हणजे पॉलिटिकल हिस्ट्री, जे राजा आयले, राजवटी आयल्यो तांचोच इतिहास. पूण आज इतिहास ह्या सब्जेक्टा कडेन आमी एक वायड एंगलान पळयतात, ब्रॉड एंगलान पळयतात. इतिहास म्हणजे फक्त राजे आयले, राजवटी आयल्यो, सरदार आयले तांचोच, तांचे जय पराजय, ते खंय हारले, खंय जिखले, हाजोच इतिहास न्ही. पूण फाटली जिवनाच्या फाटीं मनीस जातीच्या जिणेंत जी स्थित्यंतरां आयलीं, चड उतार आयले, कितें कितें घडलें
किती परिवर्तनां आयली, ह्या सगळ्याचे फाटल्या काळात ह्या सगळ्यांचे जे आमी नोंदी दवरतात ते नोंदी म्हणजे इतिहास. तातूंत मदीं राजकीय इतिहासा बरोबर आमचो सामाजीक इतिहास आसा, ताजे बरोबर आमचो सांस्कृतीक इतिहास आसा. सांस्कृतीक इतिहास कल्चरल हिस्ट्री ही तर आतां मानून घेतिल्ली आसा अभ्यासान. सो हे सगळ्याचो इतिहास आमी लोकसाहित्याच्या लोकगितांच्या हातूंतल्यान आमकां कसो येता हें आमी पळोवपाक जाय. आनी लोकगितां ही त्या खातीर एक म्हत्वपूर्ण अशें माध्यम आसा. कित्याक ज्या काळार हें बरयिल्लें नासतालें त्या काळार तोंडी परंपरेनूच हें सगळें आमचे कडेन ट्रान्समीट जातालें, पावतालें. आतां आमचे हवालदार सरान तुमकां सांगिल्लें आसा की तांच्या उल्लेखान रामायणाच्यो ज्यो काणी जी आसा, रामकथा जावं शितेची जी कथा आसा, रामायणाक एक वेळार आमी पुराण कथा म्हणटालीं, पूण आज ती हिस्ट्री ह्या हातूंतल्यान आमी मानून घेतिल्ली आसा की आमकां आज खुणो मेळटात. रामायण खंय जावन गेलें, मागीर महाभारताच्योय आमकां गजाली मेळटात, खंय युध्द जालें आनी खंय जल्म जालो, हें सगळें मेळिल्ल्यान तें आतां पळोवपाक गेल्यार तशें मायतो हिस्ट्री म्हणप काय हिस्ट्री म्हणप कळना, पूण आमी हिस्ट्री कडेन थंय लागीं वतात. हें सगळें आमकां तोंडी परंपरेन, जेन्ना ग्रंथींग परंपरा नाशिल्ली, वाल्मिकी रामायण जल्माक येवं नाशिल्लें जावं हेर रामायणां नाशिल्लीं, तेन्ना तें तोंडी परंपरेन आमचे कडेन पाविल्लें. आतां राजकीय इतिहासाचेरच जर आमी उलोवपाक जाय, गोंयाचेर जे राज्य केल्लें त्याची सुद्दां आमकां डॉक्युमेंटेशन आमच्या लोकगितांतल्यान जाल्लें दिसता. खास करून चांदरच्या जर तुमी मुसळा नाचाचे, बाकीचे कडेन चड आमकां मेळना, पूण चांदरचे जर मुसळा नाच जाणी कोणें पळयला, जाणी कोणें ते गितांचें डॉक्युमेंटेशन केलां जावं ती गितां वाचल्यान, त्या गितांनी तुमकां त्या राजांचो जावं थंयचे जे रुलर आयले त्या रुलरांचो आमकां उल्लेख मेळटलो. वयर 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 माडाक पिकोला पळय आनी हरिहरान जिखला गोये, अशे तरेचें एक गीत मेळटा. हातूंत हो हरिहर राय म्हळ्यार जे विजयनगर राजवट जी त्या थंय जाली आयली ताच्या बुक्के रायाचो तो पूत म्हणटात. आनीक अशे लोकां मदीं समज आसा तांणी चोळ राजाचो ताका पराभव केलो, ताका युध्दान हारयलो. सो त्या निमतान मागीर ते मुसळा नाचाचें बसून फॉर्मेशन जालें अशें सांगतात. पूण आमी लोकवेद अभ्यासक म्हणून, लोकसाहित्याचे लोकसंस्कृतीचे अभ्यासक म्हणून आमी खूब फाटीं जर गेले जाल्यार आमकां हेंय कळटलें, जी मुसळा नाचपाची जी परंपरा आसा दाणे घेवन, ही तशी शेती संस्कृते कडेन वता आमच्या. अशे तरेचे दाणे घेवन नाचपाची जी परंपरा आसा ती शेती संस्कृते कडेन, इट्स अ फर्टिलिटी संदर्भांचो डान्स आसा. घडये ह्या वेळार तांणी तो डान्स केलो आसतलो, घडये को इन्सिडंट म्हणून त्याच वेळार तो डान्स करपाचो लागीं, म्हणजे ते नृत्य लोकनृत्य पळय गांवांत म्हणजे शिगम्या कडेन बी नाचपाचें ते घडये लागीं आयले आसतले. आतां थंय मागीर धर्मांतर जाला. एवो खबरो इतिहासकांनी सोदून काडपाचो विशय कितकें सत्य आसा तें. मागीर कामदेवाचो उल्लेख मेळटा, तुरुशांनी म्हणजे तुर्कांचो उल्लेख मेळटा. हांव गितां हाडल्यात ती मागीर तुमकां थोडी वाचून गावन म्हणटा जावं वाचून तुमकां हांव ताजी कडवी सांगूं येता. आनी वदळ हांव सांगता सांगता दुसरे कडेन म्हणजे ते क्लियर केलें ना. ते ग्रूप हांव हाडपाक पावना, कारण एक म्हणजे हे जे कमर्शियल ग्रूप म्हाका जे लागीं आसा तो एक आमेलाचो ग्रूप, आमेल डायसाचो, कुणबी डान्साचो पळय. तुमी खूब जाणांनी आमेल जो ग्रूप पळयलो आसतलो. मागीर म्हाका तो ग्रूप घेवन हांगा येवप तें योग्य दिसना. ह्या प्लॅटफॉर्मार तांणी कितले फावटीय केल्लें आसा. आतां म्हजे तकलेन एक विचार येता, हांव कांय तरणाट्यांक आमच्या वाठारांतले वळखता. ह्या भुरग्यांक बसोवन, आतां तुमी जाणात खूब युवा महोत्सव आनी जायते तुमकां महोत्सव मेळटात. ह्या महोत्सवांनी असले फोकाचे आतां एक फॅड आयलां सगळे फोक डान्स घालपाचे, आनी ते तांचें कितलें विकृतीकरण आनी विद्रुपीकरणय थंय जाता. सो अशे तरेच्या जांचे कडेन सूर ताल आसात आनी तांकां संस्कृतीचो प्रेम आसा अशा म्हज्या वळखीच्या कांय भुरग्यांक घेवन एक असो पंगडय म्हणना हांव, कांय गितां अशीं तांचे कडल्यान तयार करून घेवप अशें म्हजे तकलेन आयिल्लें आसा की केन्ना अशे तरेन दाखोवपाक जाय जाल्यार तांकांच मागीर आतां हांवें गावचे परस तांकांच गाय म्हणपाची हें जाताली. सो म्हाका ती संद मेळ्ळी ना. आतां हांगा बशिल्ले कडेन म्हजे तकलेन आयलें कांय भुरग्यांचीं नांवां आयलीं जे सदांच म्हजे कडेन येवन कंप्लेन करतात की ही गितां न्ही ही सारकी म्हणनातली आं, तांणी कितें तरी केलां हें तशें दिदी अशें म्हणून म्हाका विचारपी भुरगे आसात. सो तांकां
आमच्या संस्कृतायेचें प्रेम तांच्या मनांत रुजोवन ते मुळा कडेन कितेंच मूळ आनी ओरिजिनल नासता, लक्षांत धरात, सदांच परिवर्तन जायत रावता. तरी पसून आमी पोन्न्यात पोन्नें रूप दिवप, पोन्न्यात पोन्नें रूप सांबाळप, हें आमचें संस्कृतीचे प्रेमी म्हणून जावं संस्कृतीचे राखणदार म्हणूनय आमचें कांय काम उरता. जालो संस्कृताय आमचे तर संस्कृताय हो व्यापक आहे. जिवना संबंदीत मनीस जिणे संबंदीत ज्यो सगळ्यो चाली रिती सगळे मौखीक परंपरेन आमचे कडेन पावल्यात आनी त्यो सगळे थोडे अनुकरणांतल्यान सगळेच पळय वर्ड्स जे आसात, गितां आसात, काणयो आसात, म्हणी आसात, हे वर्ड्सांतल्यान उतरांतल्यान जे आसा ते तोंडी परंपरेन येतले. पूण संस्कृतायेची आनी हांगा आसात जी आमकां तोंडांतल्यान मेळना. आतां सगळ्यो ज्यो आमच्यो कला ज्यो आसात, मुर्तीकला आसा जावं आमच्यो पारंपारीक वेवसाया संबंदीत म्हारकाम करप, मातयेचें काम करप, तांब्याचें काम करप, पितूचें काम करप, आयदनां घडोवप, देवळांचें आमचें आर्किटेक्चर आसा, मुर्ती आसात, विरगळां आसात, हे जे सगळें आसा जें आमच्या दोळ्यांक दिसता तें हें जें दोळ्यांक दिसपी जें आमचें आर्ट आसा, मूर्त कला ज्यो आमच्यो आसात, ह्यो कलाय बी आमचे कडेन आमच्या लोकसाहित्यान पडटात, लोकवेदान पडटात. पूण त्यो तोंडी परंपरेन येना न्ही आमचे कडेन, आमी पळयतात. म्हणजे भुरगो, घरांतलो भुरगो, त्या घराण्याचो भुरगो जाणटो करता तें पळयता आनी तो ती कला आत्मसात करता. सो हें अनुकरणांतल्यान कांय नाच बसून अशे आसतात, डान्स परफॉर्मींग आर्ट आसता, तें तुमी मुद्दम नोट केलां गांवांनी अशा ग्रुपांनी न्ही, अशा ग्रुपांनी एकाच तरेचे कपडे, एकाच तरेचे भेस सगळे करून आमी ताका स्टेजीर दिसपाक बरें दिसपाक तेंय बी बरोबर आसा, त्या तरेन आमी तयार करून हाडटात. गांवच्या शिगम्यान जर तुमी वचून पळयत, मुद्दम तेन्ना भुरग्यांक न्हेसयतात आनी जाणटे नाचता तांकां मदीं सोडटात. कारण कितें? फुडें ताणें व्हरपाक जाय न्ही तें, ही कला जाय, हें जें आमची संस्कृती ताणें व्हरपाक जाय. सो तांचे खातीर तांकां आमी मदीं घाल्ले आसतात. सो तशे तरेन ते जाणट्यां कडल्यान जाणट्यांक पळोवन ते शिकतात. सो एक अनुकरणांतल्यान आयलें. आनी बाकीच्यो इवन घरान करपाच्यो चाली रिती परंपरा ज्यो आसात आमच्यो, आतां म्हणया तुळशीचें लग्न, तुळशीच्या लग्नाक आमी ज्या तरेन पळय आरती करतात, बायलो दिवज वायटात, जावं ओटी कशी भरप, त्या ओटीन ओटी भरपाची, ओटी भरता म्हळ्यार जाणा न्ही तुमी, हिंदूक तरी खबर आसतलें, बायल मनशेची ओटी भरतात, देवाची देवतेची बायल म्हणजे देवीची ओटी भरतात. ही ओटी भरपाची पसून एक पद्दत आसा. तुमी जाणा आमच्या तरी हिंदू तरी संस्कृतायेन आमी जेवण वाडटना आमची वाडपाची पद्दत आसा. जेन्ना केळीचें पान पत्रावळ दवरतात केन्ना कितें पयलीं वाडप, उजव्यान कितें, दाव्यान कितें, निमाणी कितें, पयलीं कितें, ह्यो न सांगता कळिल्ल्यो परंपरा. ज्या घरांत अशे तरेची संस्कृती आसा त्या तुका व्हरून अशें शीत उडोवपाचें ना पानार. वेवस्थीत वाडटले, ते खंय वाडटले, कितें वाडटले, ह्यो ज्यो परंपरा आसात तो फुडली जनरेशन आवय कडल्यान सदांच धूव शिकता. धूव लग्न जावन दुसरे घरान वता, दुसरी घरान गेली उपरांत त्या घरांतली माय कडल्यान जो माय ना, व्हडली जाव आसा जावं आनी कोण आसा, तिचे कडल्यान ती नकळटा ती आत्मसात करता. प्रत्येक गजालींक आमचे परंपरा आसतली. केंस वडोवपाच्या, फुलां माळपाच्या, फुलां गुंथपाच्या, इवन बसपाची आनी उठपाची पसून जी पद्दत आसा, हाका एक तरेची एक पारंपारीक एक हें आसता. हें सगळें जें आसा तें शिकिल्लें आसता. म्हणजे फक्त मौखीक परंपरेन न्ही तर अनुकरणांतल्यान. सो ही जी संस्कृताय जी आसा, आमची जी संस्कृताय आसा, म्हणजे हांवें कशें म्हणलें की लोकगितां जीं आसात तांतल्यान इतिहासाचें डॉक्युमेंटेशन जाताच. सो आमचो हाजो जो मेन विशय आसा तो ओरल हिस्ट्री, जी ही जी गितां आसा ती एक प्रकारान सगळें आमची तोंडी इतिहासच तो. पूण आमकां एका पर्टिक्युलर हाजेर जर फोकस करपाचो आसा राजवटीचेर, जाल्यार त्या तरेचीं गितां आसात. एक वायड एंगलांतल्यान जर पळयलें न्ही आमी जाल्यार सगळेंच जें आसा तो आमचो इतिहास. सगळे तरेची जीं गितां आसात, लग्ना म्हणजे लग्ना वेळार पयलीं कितें आसा, लग्नाचो प्रत्येक जो स्टेप आसतालो, सुरवातेक भात उकडप. एक काळार आयचे सारके सुरय भात खायनाशिल्ले लोक गांवांनी तरी. हांव गांवगिऱ्या वाठारांतले लोकसमाजांतलीच खबर उलयतां. भात उकडचें पडटालें
आता बरे कार्याक भात उगडटना परत आनी एक परंपरेचो भाग आमच्या बायलो सवाशिणी बायलो लागताल्यो. परत हांव सांगता, श्रीमुक्तीचो प्रश्न हांगा ना, बायलोच कित्याक, विधवा कित्याक ना, आनी कितें ना, हें हो क्वेशन अभ्यासकाक लागना. तर 5 बायलो एकान जायना, एकटी कोण आयली आनी हांडीर मारली आनी वतले, जायना, 5 बायलो जाय. हाजे फाटल्यानय एक अर्थ आसतालो, 5 सवाशिणी. सांगीक तरेन सगळ्यांक दिसपाक जाय तें आपलें कार्य म्हणून. आनी तुमी आयकलां आसतलें, एक ते गांवान कोणागेर लग्न आसा, कार्य आसा, कोण वावराडे कामगार हाडनाशिल्ले, सांगचें पडटालें आमगेलें अमके दिसा लग्न आसा, तुमी सगळ्यांनी येवन हातभार तुमचेच करपाचे. लोक येवन करतालीं. सो 5 जाणां तें करप आसता. सो पयलीं भात उकडप, मागीर सांबार करप, मागीर कपडे धडवत, कपड्याक धडवत म्हणटाले, आनी सगळें वाजप बिजप घेवन वताले, उमेदीन वताले. मागीर लग्नाचो एक एक प्रसंग, पयलीं हळद आसताली, ह्या सगळ्या वेळार जे गावपाचे गितां आसतालीं, बासकां वेळार व्हंकलेगेर वेगळे तरेचे, न्हवऱ्यागेर वेगळे तरेचे. आनी हेंच जेन्ना आमचे कन्वर्ट जाले, म्हणजे हिंदू धर्माचे, हिंदूचे जेन्ना आमी क्रिस्ती धर्मांत आमचें परिवर्तन जालें, तेन्ना तांगेरय हीच पद्दत उरली, तांचे संस्कृती प्रमाणे. म्हणजे आमी जर होवयो म्हणटात ते एर्स म्हणटात, आमी जर तांगे दोश करपाचो म्हणून आसता, मागीर अशें म्हणजे एक एक वेगळे दोश करप, ती रोस लावप म्हणटात, आमी तेल लावप म्हणटात. नांवां वेगळीं, घडये वस्ती वेगळ्यो. आमकां इतिहासान 2 वेगळे संस्कृतीचे लोक केले, वेगळे धर्माचे लोक केले, पूण काळीज आमचें एकूच आशिल्लें. ताका लागून हें सगळें आमचें मुखार वचत गेलें. हो सगळो आमचो सांस्कृतीक इतिहास. कांय लोक आसात, हांव केप्यान तरी जाणा, बरे जेन्ना काजार बी आसतात तेन्ना दारान ते आजूय लामणदिवो लायतात. ही संस्कृतीचें एक आमचें प्रतीक न्ही. चांदर गांवांत एकूण असोळडें गांव आसा, थंय तांची इत्रुजाच्यो तालगडी जातात. आतां आमी इतलो तेंप आयकलां की, म्हणजे तुमी तरी हांगच्या चडशा भुरग्यांनी आयकलां आसतलें, जावं विद्यार्थ्यांनी रिसर्चरांनी आयकलां आसतलें, तालगडी हो हिंदू मदींच जाता. नांव घेवन इत्रुजाची तालगडी म्हणून असोळडे गांवांत जाता. आतां इतिहासूय हांगाय आमकां मेळटा. तालगडी जातना मॅक्झिमम गितां असोळडेचे जे शिगम्याचे हातून गायतात, ती मॅक्झिमम गितां. फक्त थोडीशीं क्रिस्ती जे जेजू आसा, जावं सायबीण आसा, ताजी नांवां थोडीशीं भितर घाल्लीं आसतात. थोडोसो टोन बदलिल्लो आसता उलोवपाचो. सो एक जर वेळ आसत जी तांकां जर गितां जर मातशीं कळनात जाल्यार असोळडेच्या देसायाक हाडून ते परत प्रॅक्टीस करतात. ह्या मांडार सगळें सुरू करतना, ह्याच न्ही, म्हाका दिसता कुंकळे पसून हांव कांय मांड पयल्यात, इत्रुजाच्या मांडार थंय आजुनूय लामणदिवो लावन दवरिल्ले आसता. ही संस्कृती बरोबर ही एक तरेन तांची संस्कृती, ही एक तरेन आमच्या गोंयची संस्कृती. त्याच बरोबर हो आमचो इतिहास. हातूंतय आमकां इतिहास सांगता न्ही, थंय लामणदिवो क्रिश्चनाच्या हातून तो लामणदिवो कित्याक लायतात, तर हो आमचो इतिहास, आमच्या परिवर्तनाचो, आमच्या धर्म परिवर्तनाचो. एक तेंपकार आमी एक आशिल्ले हें दाखोवपाचो. सो अशे तरेचें हें जें कितें आसा तें आमकां ह्या ओरल ट्रेडिशनांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. सामाजीक परिवर्तनां, सामाजीक समाज कसो आसा, जो समाज कसो आशिल्लो, समाजान कितें आसा कितें ना, ह्या सगळ्यांची आमकां लोकगितांतल्यान, आमकां ह्या ओरल लोकगितांतल्यान आमकां आयकुपाक मेळटा. एक गीत जें हांव तुमचे मुखार मुद्दम सांगतलें. ह्या गिता फाटल्यानय मागीर कितें व्हडलो वाद विवाद जालो ताजो वेळ आसल्यार ओझरतो हें तुमकां सांगतलें. सो अशे तरेची हें आमचे कडेन आसा. आनीक गितां गावपाक जाय म्हाका 2-3. आनी कांय तुमी जाणात आमचे कडेन जी लोकगितां आसात, कालच्या उलोवपान तुमी आयकलां आसतलें, तांचे वेगवेगळे प्रकार आमकां मेळटात. म्हायती खातीर सांगता, बाकी कडेन बाकीच्या राज्यांनी तुमकां दादले बायलो बरोबर गायतना जावं बरोबर नृत्य करतना आनी नृत्य करतना गायतना तुमकां पळोवपाक मेळटलें. पूण हांव मुद्दम हांगा उल्लेख करता, हांगा गोंयांत जा कोंकणी संस्कृतायेन दादले बायलांनी जोडपणान करपाचो प्रकार आमकां मेळना. आमचे कडेन हांव प्युअर लोकगीत आनी लोक फोकलोर हाजे जे निकश आमी आज जे आमकां लावून दिल्ले आसात त्या निकशांक धरून सांगता. मौखीक परंपरेन आनीक पूर्णपणान मौखीक परंपरेन
ताचो आमकां रचनाकार मेळना, वेगवेगळ्या स्वरुपान आमकां मेळटा. अशे तरेचे हे जे सगळे लोकवेदाचे जे लोकमानसांतल्यान निर्माण जाल्ले आसा, ह्या सगळे जे निकश आसात ताका धरून सांगता आमचे कडेन जोड गिताचो प्रकार ना, पूण दादल्यांचो, बायलांचो आनी भुरग्यांचे प्रकार मेळटात. भुरग्याच्या गितां मदीं आमकां एक तर भुरग्यांक सामकी सुरवातेक आवय जी आल्लय ललय गितां जावं आल्लय गितां म्हणटा, हिंदीन ताका लोरी म्हणटात, जावं भुरग्याक न्हिदयतना जी गावपाची आमी आवय म्हणटात, गडे दुसरीय गायता आसतली आवय आजी, एकच कॉन्सेप्ट तो, ती व्हडली आई. लक्षांत धरात, आमी आजयेक व्हडली आई म्हणटाली, ती व्हडली आई गायताली आनी ही धाकटी आई गायताली. भुरग्याक खेळून ती आल्लयो. त्या नंतर भुरग्यांचो मानसीक आनी खरें म्हळ्यार ती तांकां आमकां अशें दिसता की तांकां खेळोवपा खातीर, मनरिजवणे खातीर, पूण अशीं भुरग्यांची आनीक कितें गितां आसतालीं की जातून तांची शारिरीक आनी मानसीक विकास जावपा खातीरय ती गितां आसात. आतां एक गीत पळय, येते 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 ते बस रे मोरा बाबा कोणी येते 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 बस रे मोरा, मामाना घरा जावं काकाना घरा, चार खा पाणी पी बुर्र माळा. हातूंतल्यान भुरग्याचे हातांचे एक्शन जातालें. नात्यांतलो जो मनीस आसा कोण मामा म्हण, ते मामा म्हणटा जे कानार पडटाले आनी मोरे आयकूंक येतालो. आमची जी मानसीक प्रवृत्ती आसा, आमी पळयात, आमकां आमच्या भुरग्यांक आजुनूय फेबल्स आवडटात, जनावरांची काणी आवडटात, सुकण्याचे काणी आवडटात. ह्या हातूंतल्यान तांकां ह्या गितांनी हाडप, तांकां ताचे कडेन तांची वळख करून दिवप. कावळे काक्या रे खंय ग गेलोलो, ह्या सारकी जी गितां आसात, कावळ्या कडेन कावळो कित्याक काको जालो सांगा म्हाका. चांदी मामा, चंद्र आमचो मामा जाता भुरग्याचो, चांदी मामा. सो भुरग्याच्या ह्या आमी म्हणटात पर्यावरण एज्युकेशन आनी पर्यावरण, पूण आमच्या जाणट्यांनी कितलेश बुदवंत आशिल्ले पळय, आमी तांकां अनाडी मूर्ख ही नांवां दिलीं. कितले तांणी वेगळे तरेन तांकां ह्या नेचरा कडेन, ह्या युनिवर्सा कडेन तांची वळख करून दिल्ली आसा. सो अशे तरेची खेळ गितां आसात. त्या भायर भुरगीं खेळपी गितां आसात. भुरगीं म्हणून ल्हान आसतना आयचे सारके मोबायल टी व्ही नाशिल्ले न्ही, ते भुरगे खेळटाले. सो भुरग्यांची थोडी वात्रट गितां आसतालीं, मस्तीपणाची आसताली आनी बरी आसताली. आनी एक गीत मस्तीपणा म्हणजे तातूंतलो भुरगो जर मनान आसल्यार तें गीत परते परते म्हणटालो. वण्टी वयल्यान आयलो माकड घेवन गेलो पापड बागे, बा म्हाका पापड जाय, अशे तरेची म्हणजे सादारण खेळ गितां सोडून. आनी जगम म्हणून एक फळ आसा, आतां दिसनात ती गांवांनी. म्हज्या भुरगेपणान आमच्या गांवांत व्हडले 2 रूख आशिल्ले, केन्ना मारले तांचो पत्तो ना, खबरूच ना केन्ना मारले म्हणून. दुसरे वाड्यार ते आमी जगम घेवन अशें करतालीं आनी म्हणटालीं चाने चाने गोड कर, वारे वारे मोव कर. आतां मातशें चुकता आसतलें हांव, मोव कर आनी उंदरा उंदरा गोड कर, उंदरा उंदरा गोड कर. सो अशे तरेची न्ही, बरयली तेन्ना सारकी बरयल्ली आसात ती हांवें, अशी ही गितां आशिल्लीं. मागीर आनी एक कितें आसा पळय, लिली ड्युटी, अशी गितां आसात खूब बरयल्ले आसात ती. मागीर सांगता तुमकां, आत्तां म्हाका सुचनात ती. सो ही भुरग्यांची खेळ गितां आशिल्ली. त्या भायर संस्कार गितां म्हणूं येता तांकां आमी जिवना संबंदान मनीस साकून हाजे मेरेन जे आमचे संस्कार आशिल्ले. ल्हान म्हणजे आमचो पयलो संस्कार, पयली सटी म्हणात, सटी जाताली एक मागीर बारसो, आनी ताका धरून सटयेची गितां म्हाका खंय मेळिल्लीं नात. बारश्या वेळा वेली गितां आसात पायण्याक घालतनाची, आनी ताका धरून मागीर लग्न ऑर काजार, मदीं प्युबर्टीच्या वेळा वेली गितां आसतलीं, पूण तीं आतां संकलन खंय मेळनात. आसपाक जाय म्हजे कोतान. जर लग्नाची गितां आसात जाल्यार प्युबर्टीची गितां आसतलीं. चलयांक हिंदू समाजान तरी मखरान बसयताले, जसो गणपतीक बसयतात तशें ते पयल्या फावट जेन्ना तांकां हें येता तेन्ना मखरान बसयताले, बरें बरें खावपाक दिताले, न्हेसपाक दिताले. ते कितली खाताली बी ते आमी नकळो, पूण ताजी अर्थपुरबाय करताली. आनी कितें तरी तुज्या जिवनान नवो चेंज जाला हें दाखोवपा खातीर. आनी हेंय बी न्ही, तेन्ना जर चायल्ड मॅरेज आसत जाल्यार हें लग्न जाले उपरांत जातालें. मागीर लग्नाची तर सबंद विधी वेळार एक एक गीत आसतालें. आनी म्हजें अशें मत, ठाम मत, हीं जीं गितां आसात, हीं गितां आज जे वैदीक परंपरेन आमी मंत्र म्हणून वापरतात, ही एक्चुअली हो जो सगळो फोकलोर आसा तो आमच्या अवैदीक परंपरेंतलो.
मूळ आमचे जे निवासी गावडा कुणबीत नायक तत्सम जे लोक आसात त्या लोकां कडल्यान आयिल्लो हो लोकवेद मागीर हळू ह्या लोकां कडेन पावला. आर्यांचे जे आसा तें वैदीक संस्कृती वैदीक मंत्र. आतां मागीर काळांतरान आर्य अनार्य अशें कांय उरलें ना, दोनी आमी एकठांय जाल्लीं आसात, मिक्स जाल्लीं आसा, पूण प्रत्येकान आपलें आगळेपण दवरलां. सो अशे वेळार हीं जीं गितां गायताले तुमी मुद्दम नोट करात, बाशींग चडयतना एक गीत, बास्काचो हें हळद लायतना एक गीत, तो एक मंत्र, मागीर लग्नाची माळ घालतना एक गीत, हो एक मंत्र. सो अशे तरेन हीं जीं गितां आसात ती विधी गितां म्हणूं येता आमच्यांनी आनी संस्कार गितांय म्हणूं येता. त्या भायर देवाच्यो विधी करतना जांकां आमी उत्सवय म्हणूं येता, उत्सवान कांय विधी जातात पळया, उत्सव गितां पूण उत्सवान कांय विधी जातात, त्या तरेन ह्या विधी वेळार गितां आसात. मागीर उत्सव गितां मदीं धालो सारको व्हडलो हें आयलो, बायलांचो उत्सव, लोकोत्सव, शिगमोत्सव, दादले म्हणजे तूं खंयच्यान घेता, दादल्यांची गितां म्हूण घेता, बायलांची घेता, भुरग्यांची घेता, अशें क्लासिफिकेशन करता काय उत्सवा प्रमाणे करता. उत्सवानूय विधी गितां आसात. अशें आमचे कडेन शेकड्यांनी, आजूय आमचे कडेन शेकड्यांनी लोकगितां आसात. आनी आर्क्यूज डिपार्टमेंटान एक बरें संकल्प मांडला ह्या सगळ्यांचें डॉक्युमेंटेशन जावपाचें. आनी हांव तर म्हणटा की पळय वावर गितांय आसात आं, आजुनी खंय एकाद्रें मेळट आसतलें. आनी कांय व्हडलीं गायनां आसात, दीर्घ गायनां, जातूं मदीं गड्या रामायण आसा. आतां कुडके कुडके मेळटले, काणकोणान एका मांडार जातात, कुडके कुडके मेळटले, आतां पूर्ण मेळचें ना आमकां. बनवड आसा कांय कडेन, ती बी कितली उरल्या कितली शेणल्या खबर ना. मागीर बनवड, मागीर रणमाल्यान सुद्दां गितां आसात, जागरान सुद्दां दीर्घ अशें गायन आसा सुरवातेक. गुडुलो आसा, गुडुलो हो महाभारत. मजा पळयात, आमचे कडेन महाभारत आनी रामायण आमच्या फोका मदीं आशिल्लें. आनी जशें सरान सांगलां प्रत्येकाचें आपलें वेगवेगळें, प्रत्येक जाण आपलो वेगळो वेगळो. एक गजाल अभ्यासकान सदांच शादूर रावूंक जाय. हांगा कोणें तरी प्रश्न विचारिल्लो, दोग जाण आसल्यार आमी कितें करपाचें, खंयचें ऑथेंटीक. तूं कितें करपाक जाय तुवें, जावं ह्या सगळ्या मदलो बुदवंत शेवटी तूंच न्ही. तुका एक थेवरेटिकल एक बेज आसा, इंटलेक्च्युअल एक बेज आसा अशें आमी समजतात. 3 मनीसांक गायतात, तिनाचीच वर्शन घे, वर्शनूय न्ही, तिनाचें गायन घे आनी तातल्यान तूं निश्कर्श काड. तिनी जेन्ना उतरावन तूं काडटा, हातलें कितलें खंयचें ऑथेंटीक आसा आनी कितकें तें मूळ हाजे कडल्यान कडेन पावलां हें तुवें थारावप न्ही. नाल्यार तुजो रोल कितें. ते सामान्य लोक ते आमचे संस्कृतीचे राखणदार. हांव तांकां संस्कृतीचे उपासक म्हणटा, संस्कृतीची आराधना करपी पुजारी. ते शेकड्यांनी वर्सां तांणी तें धन आमकां हाडून दिलें, येदें व्हडलें दायज. ते करतलेच, ते तशें कोण हें न्ही, व्हडले बुद्धिमान न्ही, तांचे कडेन व्हडले कलाकार न्ही, तरी पसून तांकां हाजो श्रद्धा आसा, त्या श्रद्धेंतल्यान ताणें हांगा हाडिल्लें आसा. आनी आज काल खास करून गोंयांत चड जाता. ही जी माध्यमां आयल्यात, प्रसार माध्यमां, सोशल मिडियास, ह्या मिडियांनी ह्या आमचे जे इन्फॉर्मंट, गायक, आर्टिस्ट आसा तांकांच थोडेशे घुस्पान उडयल्यात, भ्रश्ट केले बी म्हणना हांव. आतां तेच शेणे जाल्यात, तीच घडोवन सांगतात. केन्ना केन्ना हांव रील पळयतां हाजेर, आनी खास करून धालांच्या दिसांनी येतात ते खूब कडले. आनीक कडेन हांवें धालो पळयल्यो, धालो म्हणून येदें व्हडलें नांव, सगळे बायलो बरयिल्लें पुस्तक घेतल्यात आनी बसल्यात. धालो उत्सव, बरयलें पुस्तक गायतात. म्हज्या गांवांत आतां धुवो आसात त्यो सगळे लग्न जावन गेल्यो. वदळचे जे सांगता पळय, जे पूर्ण जे खरे जे इन्फॉर्मंट आशिल्ले ते आतां गेले. म्हज्याच हातून जर म्हणशी जानू गांवकार, माडगो वेळीप, मागीर बोमो गांवकाराचें नांव तुमी आयकलां आसलें, कल्ला सारकें. ताणें एक मदीं गोमंतक टिवीन ताजो हें घेतिल्लो. कुशावती आमोणकार, मागीर विठूबाई गांवकार, ह्या सारके ज्यो कलेच्यो ज्यो सामके व्हडले आर्टिस्ट आशिल्ले ते गेले. तांचे फुडें कितें जालां, धुवो लग्न जावन गेल्यो. एक तर तांकां तांच्या पिळगेक ताजें पयलीं म्हत्व कळना, तांच्या वारसदारांक, तांच्या भुरगेबाळांक. आतां मातशें जाणवता. हांव म्हणना आत्तां तांकां एक अवेरनेस, गोंयान जे फोकलोराचें अवेरनेस तयार जालां तातूंतल्यान तांकां मातशें जाणवता.
धुवो गेल्यान कितें जाला सुनो आयल्यो. सुनो तर एक तर शिकिल्ले आसा आतां सगळ्या घरां, म्हणजे खंयचीच जात धर्म पळोवपाचे ना आमी, शिक्षीत आयल्यात सगळ्यो. तांकां पयलीं लज दिसताली. आतां हे प्रोजेक्ट आनी टिचर्स बी कोण आसात तांकां ताजो व्हॅल्यू कळपा लागिल्ल्यान ती आतां करतात आपलें कितें तरी. पूण मूळ गेलें न्ही तांचे कडलें, सो सगळें आतां भरसल्लें तयार जालां. म्हज्या गांवांत आतां धालो करपी कोण ना, ती मागीर मुगेली रथा तुज्यो गुडयो व्हरतात आनी ती गायतात आनी दवरल्यात ते थोडे जाणांनी. एक 2-3 जाणटी आसात, ती मागीर म्हणटात आगो याद ना तें कितें आसा वड पळोवया, मागीर ते म्हणटात. सो म्हज्या तळय उखल्ल्या खेळांनी हें शिगम्याच्या गिताच्या पुस्तकाक आज इतलें मोल आयलां, म्हाका एवरी इयर शिगम्या कडल्यान 10 कॉपी व्हरून त्या भुरग्यांक दिवचे पडटात. गायतात ते, पूण तांकां आतां आदार जाय आसता, कित्याक मुळा कडल्यान ते आई तुटत गेल्यात. आनी हांव शाणपण सांगूं वतालें की ते हांवें रिलांतल्यो कांय बायलो पळयल्यात जे नाच ते घडोवन सांगतात, जाणटी 70-80 वर्सांची बायलो ओगीच सांगतात. म्हणजे तांकांय दिसता हांवें स्टेजी मुखार म्हजें ज्ञान पाजळचें म्हणून. अभ्यासकांनी ह्या सर्तीन शादूर रावपा जाय. तुमी सगळे मान्य करतले म्हजें, आयकयात. थंय तांचो इन्सल्ट बी करप ना. तूं कितें उलयता गे सायडीक सर अशें बी म्हणप ना. पूर्ण मान दिवन हय अशें आं बरें आं अशें सगळें आयकून घेयात, डॉक्युमेंट करून हाडात. आतां तुमचे कडेन हातान जो स्मार्टफोन आसा तो एकूच पुरो जाता. आमी बाबडी टॅप रिकॉर्डर घेवन धांवतालीं गड्या फाटल्यान बी, तो काळ गेलो. आतां सगळें सोंपें जालां. सो तुमी रिकॉर्ड करून हाडात, बरेयात, ट्रान्स्क्रायब करात. ट्रान्स्क्रिप्शनाचो आनी एक हें आसा, तूं पूर्णपणान समरस जाली शिवाय त्या लोकांच्या संस्कृताये कडेन, त्या लोकांच्या भाशे कडेन ना तर तुमकां कळचें ना. एक गुडुले गायन म्हजे कडेन एक व्हिडिओ आसा, हांवें एक दीस रिकॉर्ड केला, ल्हानसो शॉर्ट आसा. तो आसा जानू गांवकाराचें काणयांचें गायन आसा. हें जर तुमी करत, तांची सुरवाते भाशाच कळची ना. सामान्य मनीस घुंवतलो तकलेन, ती कितें म्हणटा तें तुमकां कळचें ना. खास करून कुणबी, हिंदू कुणबी जे आसात, इवन क्रिस्ती कुणबी, तांची जी गायनां आसात आनी तीं गायनां तुका ट्रान्स्क्रायब करतना अतिशय कॅरफुली तुमी करची पडटली. आनी हाजो एक परिणाम काल हांव आमचे जॉन फेर्नांडीसाचे लोकगितांच्या पुस्तकाचेर मूळ गितां, गोंयची मूळ गितां, मूळ आवाज, ते हांव काल पळयतालें इंत्रुजाचें कितें आसात काय म्हणून. एक्चुअली हिंदूचीच गितां चडान चड, थोडी वेगळी आसतली, ती क्रिस्ती धर्मान गेली उपरांत क्रिस्तांवीकरण जालां त्या गितांचें. आनी त्या वेळार जाणी ती गायली आनी ती डॉक्युमेंट जाली, तांकांय बी ताजो मूळ अर्थ खबर नाशिल्ल्यान ती चुकीची म्हणना हांव, तांच्या परंपरेन ती वेगळे तरेन उरली. हांगा एक 2 गितां आसा पळया. उड रे बोंवरा बोंवरा ताळा निळा, उडोन बोयसला होई पडोळ फुला. उडोन बोयसला हुई पडोळ फुला. पडोळ फुला वास घेवन गेला, शाबोय शाबोय बोलय बोलय. हिंदू मदीं गायतना तें कशें आसता गीत. उड रे भोवरा काळा निळा, उडोन बसला पडवळ फुला. एकच गितां ती. तूं ज्या संस्कृतायेन ती गेली, ज्या धर्मीक वातावरणान ती गेली, तांकां मूळ संस्कृतीचो मोग आशिल्लो म्हणून ती कोंकणीन तांणी दवरली. तरी पसून कालांतरान तांकां त्या उतरांचो अर्थ जावं येनासतना ते खूब पयस पावले. अशीं गितां आसा. हें म्हण सारकें आसा. आबोली शेवती फुलोवली, देवाल्या माटवांत पावोली. हें अशींच म्हणटात न्ही सादारण. आबोली शेवती फुलोवली, देवाल्या माटवांत पावोली. बोली कशी आसता, त्या त्या समाजा प्रमाण आपली बोली आसता. येदे येदे समरूल पळय, येदे येदे समरूल सांबराचे, तितू भितर आसा तें भांगराचें. आमी कशें म्हणटात, येदी येदी सांगशी सांबराची, तातूं बसल्या देवतीबाय भांगराची. मातशें बदलून तें फुडें पावता. दालो रे दालो, आमी धालो म्हणटात. ताणें बरयल्लें आसा, घडये तागे बरयतना उच्चारा प्रमाण ताणें बरयल्ल्यान तें दालो आसत. दालो रे दालो आंबो काडुया, धालो आंबो काडुया. दालो रे दालो आंबो काडुया, दालो रे दालो आंबो काडुया. आतां दालो रे दालो आंबो काडुया हें आमचे खंयच्या धालोच्या गितान मेळना. घडये 2-3 गितांचें एक जावन तांचे कडेन तें पावलं आसत.
पळय आनी एक गीत आसा पळय आं. दाये हाती 5 बोटां, उजे हाती गंगारिळो, पोसू काटा गा मामा पोसू काडटा गा. हेंच गीत आमचे कडेन मातशें दुसरे भशेन आसा. दावे हाती गंगारविळो, दावे हाती 5 बोटां, उजवे हाती गंगारविळो, आनीक कितें तरी देवाक बेडुया अशें कितें तरी आसा त्या गितान. म्हणजे आतां हांव लक्षांत ना म्हाका. आनी मागीर देवा सारकें बाळ जाला, दुदा वयता गा मामा दुदा वयता गा. होय कडवे आमचे कडेन वेगळे आसा देवाच्या नांवान. काळ वता तशें ते खंयच्या समाजांतल्यान खंय पावता. म्हणजे आमी जर ह्या गितांनी जर पळयत हातून आमकां आमची संस्कृताय दिसता, संस्कृतायेचें बदलतें परिरूप. हातून आमचो इतिहास दिसता. ही अशी कित्याक जाली गितां? आमचो इतिहासीक कारण धर्म परिवर्तन. मूळ संस्कृताये कडेन तुटली आनी मागीर तुटले नंतर ती खंयचे खंय पावत गेली. तरी एक हे भितरलो आपल्या संस्कृताये कडेन चिकटून रावपाचो जो हावेस आसा तो हावेस ह्या समाजान दवरलो. सो अशे तरेची जायतीं गितां जीं आसात. हांव तुमकां समाजाचें एक गीत मुद्दम हांव गावन दाखयतां. एक गीत आसा आमचे कडेन, म्हणजे आमोणेक लोकजिणन आसा तें. त्या गितान म्हणजे केप्यां, आमोणें, असोळडे, अवेडे ही सगळीं देसायेच्या वर्चस्वाची गांवां. आनी देसाय आनी आमचे जे गावडी, हिंदू गावडी, आमचे कडेन कुणबी नात, कुणबी रॅल्ली खंय आसतले, हिंदू ते तांकां गांवकार म्हणटात. तांचे मदीं सदांच एक क्लॅशीश कसो जातालो. म्हणजे हे जे देसाय आसात, तुमी जाणा देसाय तांकां क्षत्रिया म्हणटात, आनी ते सदांच तांचे विशीं एक समज आसा, लोकसमज. ते दादागिरी लोकांक अरेरावी करताले. आनी त्या हातूंतल्यान ह्या लोकांनी शिगम्याच्या गितान ते गीत, शिगम्याची पळय गितां आसा न्ही, त्या मांडा खातीर हांणी एक रचिल्लें गीत. आतां लोकगीत ताचो काळ वेळ आमकां खबर ना, कोणें रचलें खबर ना. हांव तर भुरगेपणा साकून तें आयकतालें. आनी जेन्ना एक वाद तयार जालो तेन्ना म्हज्या आज्यान सगळें पयलीं सांगलें, तूं कोणाक सांगतलें हें गीत आमी भुरगेपणा साकून गायताले. म्हणजे आज 200 वर्सां तरी ताका एक हें आसतलो, इतिहास आसतलो. गीत अशें तातूंत समाज दिसता आमकां, त्या त्या वेळार समाजाचें चित्रण दिसता. तुमी हांगा सगळे बशिल्ले सभ्य लोक, हांव कसलें उतर म्हणटा म्हणून म्हाका माफ करात, तरी पूण लोकगीत आशिल्ल्यान म्हाका तें गावचें पडटा. लोकांक सभ्याचें कांय ना. तांकां जर आतां दिसलें जाल्यार गाड मारूनय तुमकां उलो मारतले आशिल्ले ते. अशी एक परंपरा आसा. आतां हें आसा आमचें, तुजें नांव गायत्री. गायत्रीक म्हाका अपुर्वायेन म्हणपाक जाय जाल्यार ते हांव कशें म्हणटलें, बाय गायत्री हांगा यो गो, ते अशें म्हणचे नात. डॅश डॅश गायत्री हांगा यो गो, नाही डॅश डॅश गेल्ली खंय गो तूं. हातून ती गाळली, तांची ती जिबेरच बसल्या अशे तरेची जी भाशा, ही लोकभाशेन एक आशिल्ली. एक गीत आसा, खांदार नांग, सॉरी शिगम्याचें गीत आशिल्ल्यान चौरंग ती. असे खांदार नांगर बोकांत गोबर, शेळ्ळेकार देसाय बरावजे, शेळ्ळेकार देसाय मू. अशें हातात दोरी पणसुलां चोरी, अवेडेकार देसाय बरावजे, अवेडेकार देसाय मू. आनीक आतां बरें आसा, हातांत सत्री आंगात दोतरी, हातांत सत्री हांगाक दोतरी, असोळ्ळेकार रावत रावजे, असोळ्ळेकार बा रावत मू. आनी हातांत लिखणी कानाक नमनम, हातांत लिखणी तोंडांत नमनम, चंद्रवाडी नागून खाली बा बामणांनी, चंद्रवाडी नागून खाली बा बामणांनी. तें गीत खूब व्हड आसा, प्रत्येक देसायांचो उल्लेख करून. हांगा कोण देसाय आसल्यार माफ करात, हांव लोकगीत गायतां. ना, हांवें कितें सांगलां, हो सामाजीक चित्रण आनी लोकवेद हो समाजाच्या निशेधाचें एक माध्यम आशिल्लें. आबोली फुडल्या न्हंयकडे बामणां चेडू बांयकडे, अशे तरेची बामणाची, खूब बामणाची, भले भले बामणां भाजी करपली, भाजयेचे वासान बोंबली परतली. लोकगितांनी जावं लोकसंस्कृतींत बामणाचें इतकें तासणपट्टी केल्ली आसा. कारण कितें, वदळ हांवें तुमकां सांगलां, 2 संस्कृतायेचो संगम जालो हांगा. मूळ अनार्यांची थंय अवैदीक जावं अनारी, तांचेर ते आर्य लोकांचो आयलो. कोणाकय पळय आपल्या हातून दुसरो इंटरफियर जाता. माय सुनेची झगडी कित्याक सदांच? आज मेरेन मायचें राज्य आशिल्लें, सून येवन आतां पयलीं म्हणल्यार आपल्या पुताक पयस करता, ह्या घरांत तिच्या ह्या हातूंतल्यान झगडी. म्हणजे आपल्या राज्यांत दुसरो लोक नाका ही आमची प्रवृत्ती, ह्या हातूंतल्यान ही झगडी जाली. आनी
उंचेल्या समाजान सकले समाजाक पिडाय बी त्रासी केल्या, तांचे कडेन काम करून घेतलां. काल मेरेन म्हजें राज्य आशिल्लें. म्हज्या शेतान हांव जाय तेन्ना वतालो, जाय तेन्ना काम करतालो. ताका कामगार करून ताज्या शेतान आपल्या शेतान कामाक लायलो. हे आमचें सगळें साहित्यान वचून आमकां दिश्टी पडटा. तो राग, तें जें सामाजीक परिवर्तन आसा तें लोकवेदांतल्यान सदांच दिश्टी पडलां. आनी तो लोकवेद हो सामाजीक निशेधाचें माध्यम म्हणून हांवें एक लेख कांय दिसां पयलीं बरयलो. कांय वर्सां पयलीं 1999 जेन्ना हांव लोकवेदाच्या कामाक भितर सरलें आनी तातूंत हें गीत कोट केल्लें आनी आनीकय गितां कोट केल्लीं. मुद्दम सांगपाक जाय, म्हजो एक सर 12वेचो व्हडलें नांव आज तो खंयच्याच संस्कृती न्ही तो, तशें लोकसंस्कृती म्हणूं येता, भारतीय संस्कृती, इतिहासकार, ऑल इन वन. पूण तो पुरस्कारूय घेता. खंयच्यान घेता आमकां खबर ना. पूण हे पुरस्काराचे नांवाचें ना म्हाका ताजो असो राग आसा म्हणून हांव आज उलयता सभे माजार कळ्ळी म्हणून. हांव राजू नायकान म्हाका सांगलें नवेच येते जयंती आमकां एक लेखमाळ सुरू कर, आनी हांवें लेख बरयले. पुनगेतन हांवें लेखमाळ बरयली. मुद्दम आयकून घेता, हें करून हांव सोंपयतां. लेखमाळ बरयली, तातूंत खूब आशिल्लें इतिहासाचे, लोकवेद इतिहासाचें कशें साधन, सामाजीक हाजें कशें निशेध, आनी खूब तातूंत पुरातत्वाचें कशें हाजें. आनी निमाणें हांवें जो म्हणजे मदीं एक लेख बरयल्लो, तातूंत हांवें बरयल्लें लोकवेद हो सामुहीक निशेधाचें कशें माध्यम आसा. आतां हांवें जें सांगलें तो सामान्य लोकांनी तांकां निशेध केल्लो न्ही, तांचो राग थंय वयर काडलो ना. राग वयर काडलो न्ही. हरशीं तो वचून ते शेळडेकार देसाय जावं कोटमकार देसायांक तो कांय म्हणूंक शकना. ते ताका मार घालतले. म्हणजे आमोणेक लोकजीण पळयता तातूंत सारकें आसा तें गीत. मार घालतले न्ही, थंय उलोवपाक कापसतात ना. आनी तशें ते शाणे आशिल्ले, चार चौगान कोणाक म्हणना तेंय खबर आशिल्लें. पूण मांडार म्हणटा न्ही आमी लोकांच्या आंगणांनी कोण म्हणटा, सगळे जाण म्हणटा जॉयंट ते. कोणाक दोश दितलो? अरे आमगे जाणटेलें गीत, कोणाचें कांय म्हणूं जायना. एवरी इयर तें गीत म्हणटाले. तो जेन्ना प्रकाशीत जालो, सगळ्यान पयलीं म्हजो तथाकथीत जो सर आसा, म्हाका वायट दिसलें हो गुरू म्हणून, ताजे हांव शिश्य मात न्ही. ताचे शिश्य न्ही हांव, इतले भिवकुरे शिश्य हांव न्ही. आनी ताणें पयलीं म्हळ्यार म्हज्या बापायक वचून धमकी दिली, तुजी धूव पळय जें कितें करता न्ही तें गीत बीत बरोवन ताका आमी दाखयतात म्हणून सारकें. मगे बापूय आयुश्यान बापायन म्हजेर केन्ना राग करना. बापायचें सारकें पेट हांव. बापूय तेच तापलो, नसते कित्याक भानगडी लागतात तुका. म्हळ्यार बापाक तूं म्हज्या भानगडीन पडनाका, या तरी हें कितें केलां ताजी जाप दिवपाक हांव समर्थ आसा, तुकाय समजुचें ना तें. मागीर ताणें थंयचे सगळे देसायेक एक केले कुटुंबीच्या. सगळ्यांक तो तितलोच कुडको दाखयलो. ताजी नॅरेशन बी जें कितें हांवें स्पश्टीकरण बी बरयलें कशें कशें आसलें तें कांय दिलें ना. तें गितूच मारून दिलें. सगळे लोक चाळवले. आनी एक एडवोकेट ताणें येवन म्हगे बापायक धमकी दिली. म्हाका एक दीस आडायलें 2 दिसांनी. हांवें म्हळ्यार पळय तुका दिसता वस डिफामेशन घाल. डिफामेशन घालूं मेळना गो तें. मेळना जाल्यार तूं कित्याक उलयता. इतलें मेरेन बरें आशिल्लें. ह्या मनशान एक पत्र बरयलें. पत्र ताणें राजू नायकाक धाडलें, राजू संपादक आसतना. आनी त्या पत्रान ताणें अशें म्हणलें, जयंती नायक ताका नायकीण म्हणल्यार कितें जावं येता. आनी आतां तूं अशें बरय, कितें तरी एक गीत घातलें आनी अरबाच्या भांगराकाणी एक आमोणेची नायकीण भुल्ली म्हणून. आज जाल्यार हांव ताजो व्हडलो इश्यू करता आशिल्लें. त्या वेळार म्हाका खूब ओगी रावचें पडलें, कित्याक म्हज्या घरान वाद विवाद जावपाक लागलो. बापूय तापता. म्हज्या आज्यान येवन सांगलें, तूं कितें सांगता रे, हे आमी जाणट्या सांगून गायतात कितलीं वर्सां जालीं. आनी हे हांव फट सांगना, तें लॅटर आजुनूय आसा. सो अशे तरेचेंय जाता. म्हज्या आयुश्यांतलो एक बरो प्रसंग न्ही, हांवें बरोवपाक जाय आशिल्लो तो जाहीरपणान. ओके. सो म्हणजे कितलें दुखता पळय सामाजीक हें. आतां म्हजो सांगपाचो मुद्दो हो, लोकसाहित्यांतल्यान सामाजीक चित्रणय दिसता जें कितलें भयंकर आशिल्लें. विकृत समाजाचें एक चित्र आशिल्लें. ह्या लोकांक त्यो संवय आशिल्ल्यो. कोणाली दिसता तांगेले पणस चरप आनी कितें चरप, आनी ते कशें वरात भोंवप, काम बीम करप ना, लोकांक फरमावप, तूं कर रे, मगे आज आळे करपाक यो, आनी कितें कर, मगे घरा कडेन काम करपाक यो. अशे तरेची फरमावणी करताले. ह्या जे आमचे लोक आसात ते बुदवंत आशिल्ले. तांणी त्या लोकगितांतल्यान तें गुंतून दवरलें. हें लोकगीत, हें अजरामर गीत तें आजुनूय आसा. अशे तरेची जी सामाजीक हें आसात तोय इतिहास, हो सामाजीक इतिहास
सांस्कृतिक इतिहास, 2 संस्कृतीचो वेगवेगळे इतिहास, ह्या सगळ्यांचे डॉक्युमेंटेशन आमच्या मदीं जाल्लें आसता, म्हणजे लोकवेदांतल्यान जाल्लें वता. तुमकां हांव कांय पुस्तकां हें करता. तुमकां जर लोकगीताच्या वेगवेगळ्या प्रकाराचे जर म्हायती जाणून घेवपाचें आसा जाल्यार म्हज्या आमोणेचेर जी गितां बरयल्लीं आसा, रथा तुजे गुडयो, कणेर खुटी नारी, मानाली गितां, तळय उखल्ली केळ्यांनी, ही एक मॉडेल गितां. ती दुसऱ्या गांवांत दुसरी भशेन आसतली, पूण मॉडेल गितां. ह्या मॉडेल कसो आसतलो तो तुमच्यांनी पळोवं येता. मागीर बनवडीचेर एक पुस्तक आसा, कल्लेची बनवड म्हणून. आज हार्डली 2-3 कडेन ही बनवड आज आसतली आज जिती. कित्याक कल्लेचो बोमो गांवकार म्हाका दिसता थंयचो निमाणो आसूं येता, कळ्ळें न्ही. आनी ह्या मनशाचो स्वाभिमान सांगता. आमचे जाणटे न्ही, हे जे लोककलाकार आशिल्ले खूब स्वाभिमानी आशिल्ले. ताका हांवें सांगलें तुका आर्ट एंड कल्चराचें हें करून दिता, फॉर्म भरया. ताणें म्हाका सांगलें म्हाका सरकाराली भीक नाका, घेवना ताणें. आनी आमी पळयतात म्हाका खंयची कलाकार पेन्शन मेळटा, खरें तें सरकारान दिलां, घेवपान कांय चूक ना. पूण तो म्हाका सांगता ना ना म्हाका सरकाराली भीक नाका, हाजे खातीर. म्हणजे ताका लोकगायक म्हणून घालचो पडटलो आशिल्लो न्ही. सो अशे तरेचो तो हो वेगळो निमाणो आसतलोसो दिसता म्हाका बोमो गांवकार. ह्या सायडीन नॉर्थाक जर आसपाक जाय, कित्याक प्रकाश वज्रेकारान जेन्ना बनवड नाटक बरयलां तेन्ना ह्या सायडीन खंय तरी आसपाक जाय ती. म्हाका उलोवपाक मेळना ताजे कडेन. मागीर गड्या रामायण ऑलमोस्ट सोंपलें. एक अशें ल्हान ल्हान पॅच कशे गितांचे म्हाका निमाणें काणकोणचे आमचो प्रशांत नायक, तुमी कोंकणी मुवमेंटान कोण आसा जाल्यार जाण आसतले, प्रशांत नायकाच्या बापाय कडेन म्हाका ल्हान ल्हान कुडके मेळिल्ले. आनी तो गडे रामायणाचो व्हडलो गायक आशिल्लो एक काळार, गाणेलीच म्हणटाले ताका. ताजे नंतर आतां मांडार जाता खंय थंय, त्या मांडार कशें आसात खबर ना. मागीर कुळी म्हळ्यार ते गणसाबैल घेवन वतात पळय, ते गणसाबैल अशी घराण्याची कुळी गायताले गायन. तोय बी आमचे थंयचो निमाणो सोंपलो. आनी खंय आसपाची शक्यता आतां ना. साकडे बी आसली जाल्यार कुळी ती खूब कठीण आसताली आनी ते थोडेच जाणटे गायताले. सो अशे तरेचे जे आमचे जे दायज आसा तें सोंपत आयलां. पूण आमचे कडेन ओवियो खूब आसा अजुनी, फुगडी आसा, फुगडी गितां आसात. कारण हांव राजू कला मंदिरान फाटलीं कितलींशीं वर्सां साकून पळयतां, सुमार 80 तरी ग्रूप येतात फुगड्यांचे. तीच गितां, पूण तांणी वदर जें सांगलां न्ही ते बानगडी केल्ले आसात. म्हणजे कश्यो 2च वळी सांगप, पूर्ण गीत कोणूच गायनात. फुगडेचे पसून पूर्ण गीत कोणूच गायनात. ती 2-2 वळी जे करता आशिल्ल्यान ते आमकां पूर्ण स्वरुपान मेळना. पूण गांवांनी कांय गांव आसात, दोंगर माथ्यांनी आजुनी गांव आसात जे चवथी कडेन, मागीर आयतार ते दोंगर माथ्यावेले लोक चड पुजचे नात, पूण नागपंचमीक आसा तांचे कडेन ह्यो फुगड्यो मेळटल्यो. जती शिगम्याच्यो आज मोठ्या प्रमाणान जाता, पूण तांचेंय आज सगळें विद्रुपीकरण जालां ह्या सरकारी शिगम्याक लागून. सो कुडके गायले आनी ते कुडके खरे म्हणून आमचे नवे भुरगे म्हणटात. ते तुमी ओरिजिनल हे डॉक्युमेंटेशनाचो प्रोजेक्ट जर घेता न्ही जाल्यार ओरिजिनल गांवांनी वसात. ह्या कमर्शियल ग्रुपाच्या भानगडीक येन्ना तरी पडनाकात. मागीर तुमी पळयात तांणी कितें दवरलां आनी खरें कितें आशिल्लें तें, हाजी एक कंपेरेटीव स्टडी तुमच्यांनी करूं येता. सगळें भायर उडयात अशें हांव म्हणना, जें आसा तितलेंय आमकां अभ्यासाचें साधन. पूण तुमचे खातीर कितकें बरें, खंयचें बरें हाजो चॉयस तुमी करपाचो. आनी गांवांनी वचून, गोंयांत आजुनीय थोडे गांव उरल्यात, त्या गांवांचे पूर्ण नाश धूस जावचे परस व्हडले प्रोजेक्ट येवन, नांवां घेना हांव, व्हडले प्रोजेक्ट येवन तांचे सगळें नाश जावन काबार जावचे पयलीं हो आमच्या लोकसंस्कृतायेचे दायज, लोकगितांचे दायज, आमची रीच हिस्ट्री, आमची गिरेस्त हिस्ट्री म्हणून जतन करून दवरात. हांगा आशिल्ले जर प्रत्येकान आपापल्या गांवचे बसून जर घेतलें, आज मेरेन तुमच्या एक गजाल लक्षांत धरात, तुमी जाणट्यां कडेन वतले जाल्यार आज मेरेन तुमी तांचे कडेन कशे वागताले. रस्त्यान वतले जाणटेल्यांक जाप करताले तर तुमी, ते बरें ना जाल्यार केन्ना खबरीक गेल्यात तर तुमी
हें सगळें पळयात आनी ह्या फुडें तांचे कडलो तुमचो जो संबंद आसा नातें तें वृद्धीगत करात, वाडयात आनी त्या तरेन तांचें दायज तुमी सांबाळून घेयात. तांचे भुरगे सांबाळटले ह्या आशेर वचनाका. सांबाळ्ळी जाल्यार दुदान साकरूच, पूण तुमी ती साकर सगळ्यांक वाटात आनी आमचें दायज सांबाळून दवरात. देव बरें करूं. म्हाका उलोवपाची संद दिली आमचो बालाजी, आमचो पांडुरंग बाब आनी सगळ्यांक खास करून गायत्रीचे उपकार मानता. हांव परत परत ताका कितें कितें विचारतालें. देव बरें करूं. एक नवी इश्टीण म्हाका ह्या निमतान मेळ्ळी. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. तुमी आयकलें म्हणून म्हजें हांव समजतां तुमच्या ज्ञानान इतली तरी हांव बरी करपाक पावलें. देव बरें करूं. जयंतीताई, आमच्या ह्या विशयाचेर खूब उलोवपूय जालां पयलीं सुद्दां, पूण तरी पूण एक म्हजो प्रश्न मनान आसा. जेन्ना तुमी ट्रान्स्क्रिप्शनाचें म्हणटात पळय, थंय दर उतराचो उच्चार एक दुसऱ्या बोलीन दुसऱ्या भशेन आसता. सो त्यो चॅलेंजीस आमी कश्यो हँडल करप? न्ही, ते तुजी स्वताची हिकमत कशी आसा ताजेर. आतां एकच जर म्हणया तेलाचें गीत आसा, कितें गो तें हळडुवी वाटिली तशें एक जर गीत आसा जाल्यार थोडे हळडोळे आसत, थोडे हळडोळे आसत. तुवें पयलीं तें उतरावन काडपाक जाय. तुजे कान आनी तुजें मन हें सगळें पयलीं एकाग्र करपाक जाय. जाती जाती प्रमाण, धर्मा प्रमाण हे गिताचे उच्चार बदलतले. ते तुवें उतरावन काडप आनी तुका मागीर एक स्टँडर्ड रूप बी करपाचें आसा अभ्यासाच्या हातूंतल्यान जाल्यार तें तुवें करप. पूण जो पर्यंत तूं एकाग्र जावचें ना. दुसरें, खंयच्या कॉन्टेस्टान तें गीत घडटा. आतां हें हळडुवी म्हळ्यार आमकां सगळें खबर आसा हळद लायतना आनी कितें. पूण अशें नवेंच एक गीत आसतलें तुवें आयकलें नासतलें. तें गीत जर तुज्या कानार पडटा जाल्यार बेश्टें पडचें ना न्ही तुज्या. एक खंयच्या लेखान मेळ्ळें आसतलें जाल्यार लेखान ताजी फाटभूंय बरयली आसतली. एकाद्रेय जर लोकगायकान जो गावपी कोण बायल आसा तिणें सांगलें आसतलें. सदांच लोकवेदाच्या अभ्यासान तुवें सामाजीक जो संदर्भ आसा, खंयच्या वातावरणान खंयचे लोक केन्ना कितें कशें कित्या खातीर करतात हें सगळें नोंद करप म्हत्वाचें आसता. नाजाल्यार तुका ताजो अर्थच समजुचो ना. आमी जर गेले, म्हाका फक्त लोकगितां आसात. एक बायल उलोवपाक लागली, समजा गांवचो गांवकार, अय म्हाका तुमगेली ती मागीर शिगम्याची गितां सांग. ताजे कडेन फक्त शिगम्याची गितां घेतली आनी तो जर बाकीचें कितें गायता सांगता जाल्यार म्हणल्यार हें तें सांगनाका तूं म्हाका तें केन्ना कितें तें म्हाका इतलेंच सांग, जाल्यार ती आमची चूक आनी ताजोय अपमान. तुमी मुखाट्यांनी कितें घडटा तितलें आयकप आनी डॉक्युमेंट करप. कळ्ळें न्ही. आतां म्हजोच जर एग्जाम्पल सांगता, हांव खरें आमोणें एक लोकजीण हो ग्रंथ बरोवपाच्या हातूंतल्यान हांवें गांवा कडेन म्हणजे गांवचे म्हायतीगार आनी हांव गांवांत जरी आशिल्लें तें भुरगेपणान म्हजो गांवा कडेन संबंद नाशिल्लो. पूण म्हजे आवय आजो हांचो लोकां कडेन संपर्क, बापायचो गांवा कडेन म्हाका कामाक कमी उपयोग जाला, तो आपल्या धंद्यानूच आसतालो. पूण म्हज्या आवयचो बायलां कडेन आनी आज्याचो गांवच्या हांचे कडेन जाणट्यां कडेन तर तांणी पयलीं अमक्याक मेळ म्हूण सांगलें, जावं तांकां सांगलें आय तें कितें करता पळय आमगेलें ताका मातशें करात तुमी आदार. सो त्या वेळार म्हाका थोडें खबर आशिल्लें. पूण तुवें वतना बसून सगळी म्हायती काडून घेवप. आज सारकें फिल्ड वर्काक वता जाल्यार थंय त्या हाजी म्हायती आशिल्ले लोक, त्या प्रकाराची म्हायती आशिल्ली लोक गांवा कडेन आनी तो मनीस पळय जें जें कितें सांगता न्ही तें पयलीं तुवें सगळें डॉक्युमेंट करून दवरपाक जाय. आनी खंयच्या संदर्भान तें गीत गावप जाता. आतां एक दुवाळेचें गीत केन्ना गायतात तुमी तें? दुवाळे म्हणजे 9 म्हयन्याचेर, मागीर 8 म्हयन्याचेर, मागीर खंय करतात, आवयगेर बापायगेर, मागीर खंय घोवागेर कोण करता, हें सगळें म्हायती त्या वेळार कितें केल्लें आसता, खंय खंय बसतात आनी हें सगळें विचारून कितें कितें आसता, कित्यान लायतात, कित्यान हाडटात, ही सगळी जर तुवें म्हायती जर काडून घेतली जाल्यार तुका ताजो अर्थ समजोवप सोंपो जाता. कांय वेळार कांय उतरां जीं कोंकणीन बसून जीं आयिल्लीं आसा, जीं आतां म्हणटा पळय दालांनी खूब मुंडारी गितां आसा, उतरां आसात, ही उतरां मागीर तुवें भासशास्त्राच्या नदरेंतल्यान कोणाचो आदार घेवन डिक्शनरी घेवन सोदची पडटलीं. पूण तुका इतलेंय कठीण तांचें उतरावळ ना. मातसो जर तुवें हें लायत, आतां पळय म्हाका एक गितकाण्यांनी दोन मनशां कडल्या गितकाण्यांनी एक उतर मेळ्ळें. एक कडेन ताणें रक्ताक म्हणजे कशें एक राजकोर आसता, तो न्हंय पलतडीन वचपाचो आसता, व्हडें कशेंच सुटना. तो कितें करता, कमराची तलवार काडटा,
बोटाक मारता आनी गायन तें हाताचे बोटाचे येवद काय तो उदकान सोडटा अशें गीत आसा. आतां येवद म्हळ्यार म्हाका कशेंच सुचना. येवद म्हणटा उतर म्हाका खबर ना न्ही. येवद म्हणजे युद्ध न्ही. बाकीचे सगळे गजाली ज्यो बारीकसाणेन आयकतकीर कळ्ळें तो बोटाक सुरयेन घावो करता. सुरयेन घावो करतकीर कितें कळटलें? रगत न्ही. म्हणजे रगताक येवद म्हणलां ताणें. आतां तें खंयच्यातल्यान आयलें, खंयचे भाशेंतल्यान आयलें वो तो ताजे फुडलो प्रकार. आनी एक गितान गड्या रामायण आसा न्ही, ताचे हांवें कांय कुडके म्हाका मेळिल्ले आमच्या मुकुंद बाबा कडल्यान, म्हणजे प्रशांत नायकाच्या बापाय कडल्यान. तेय तशेंच हांवें तेन्नाची टॅप रेकॉर्ड वेल्यान रिकॉर्ड केल्ले. ते कॅसेटी लावन आयकतना असो राम लक्ष्मण ताका हो विश्वामित्र घेवन वता रानान आनी त्या वेळार तो कितें करता, एक व्हडली राक्षीण तयार जाता ताची वाट आडोवपाक. राम बाण मारता आनी लिंबिणीचें झाड तयार करता. लिंबिणीक खूब लिंबू लागतात आनी ह्या सायडीन लक्ष्मण कितें करता, बाण मारता आनी तो लिंबू कापता. आतां लिंबू कापतकच तातूंत अच्युताचे कांय गंगा व्हांवंक लागल्यो अशें ताचें उतर आसा. आतां अच्युताच्यो गंगा व्हांवंक लागल्यो आनी ती राक्षीण मरून पडटा. आतां बाण जर तुजो म्हणजे तो सिंबॉलीक. काणयांनी तुमी जाणा न्ही, कोणाचोय पळय राक्षसाचो जीव खंयच्या फळान आसता, सुकण्यान आसता, तिजो गडे लिंबान आसतलो. तर लिंबू कापली उपरांत ती मरून पडटा आनी उदकाचे पाट व्हांवतात अच्युताचे. म्हण तें रगत म्हणून क्लियर जालें. सो हें सगळें जर हांवें तें बाकीचें कांयच आयकलें ना जाल्यार म्हाका कळचें ना न्ही. सो तर्क लावप, हें तर्कशुद्ध दृश्टी तुजी हें आसपाक जाय, वृत्ती. तुवें तर्क तुजो वापरूंकच जाय, पूण बेश्टेय कसले तर्क न्ही. ते तर्क तुवें घासून पळोवचें पडटलें हांगा लागता काय कितें तें. सो तशे तरेन तुवें उतरांचो अर्थ काडप आसता. देव बरें करूं. आनी हें मागीर तुवें खात्री करप आसता. डिक्शनरीज पळोवन, वेगवेगळ्या भाशांतली डिक्शनरी जावं जे आमचे भाशा विद्वान आसात तांचे कडेन बी. पूण आनी एक गजाल आसा, आमचे थोडे भाशा विज्ञानांक, आमचे थोडे कोशकारांक लोकसंस्कृतीचें ज्ञानूय कमी आसा. आनी हाजो म्हाका अनुभव आसा. कांय उतरां म्हज्या कथांतल्यान बी काडून उडयताले तेन्ना हांवें तांकां सांगिल्लें तें तुमी कट करपाचें ना, कारण तुमकां तो त्या गांवांतले हाजो अनुभव ना म्हणून. सो अशें आसा, आपल्या मता कडेन फर्म रावन खात्री करून घेवप हेंय तितलेंच गरजेचें आसता. ओके. आजच्या नव्या पिळगेक लोकवेदाची आवड निर्माण करपा खातीर इन्स्टिट्यूशन्स म्हणा किंवा शैक्षणीक संस्थांचो कितें रोल आसा आनी ते आमी कशे तरेन करपाक शकता? एक काळ आशिल्लो न्ही, आमी हे असले सगळ्यांक आमी अशे तुच्छतेन पळयतालीं. म्हणटनाच ते म्हाका बी याद आसा अशें, आरे तो गांवकार येवन केन्ना बसता रे काणयो सांगपाक, अशें बी व्हडल्या लोकांगेर आमगेले व्हडले जे भाटकार आसात तांगेर बी उलोवणी आसताली. आनी उलयतना बी कशें तो गाबडी येतालो रे, एक कुणबी आमगेर तो सांगतालो काणयो, आजुनूय आमचे कांय नरेशनान मेळटा अशें. सो अशे तरेन तांचे कडेन तुच्छतायेन पळोवपाची जी वृत्ती ती आतां बदलूंक लागल्या. बरी गजाल. फाटल्या भारत स्वातंत्र्या नंतर थोडे काळार म्हणजे 60 नंतर, गोंय स्वतंत्र जाले नंतरय बी ह्या सगळ्या विशया कडेन आदरान पळोवपाचो एक हें जाला. आनी आयचो जो सेमिनार म्हण, वर्कशॉप म्हण, तो पसून ताजोच एक भाग. ह्या हातून आशिल्ले म्हत्वपूर्ण गजालीची जाण आज नवे जनरेशनाक जाता. इवन शिक्षणीक हातून आतां नवे NEPच्या हातून अभ्यासक्रमांनी पसून लोककाणयो आनी लोकगितां येतात. हो एक नवो आमचे कडेन जाल्लो बदल न्ही. म्हणजे ह्या गजाली कडेन, लोकसाहित्या कडेन जावं लोकसंस्कृती कडेन आदरान पळोवपाचो हे. आतां तूं म्हणटलें की आमी नवें कितें करूंक जाय. आमची म्हाका दिसता शिक्षकांची खास करून एक जबाबदारी, जावं आमी जे कोण ह्या क्षेत्रांत वावुरतात तांची तितलीच जबाबदारी उरता नवे भुरग्यांक शक्य आसा थंय ह्या गजालीचें म्हत्व पटून दिवपा खातीर. जशें आमी पर्यावरणाचें म्हत्व जागयतात तशें लोकसाहित्याचेंय आमी म्हत्व जागोवपाक जाय. आमची ही संस्कृताय ही शेणपाक जायना. हें शेणल्यार आमचे कडेन कांय ना. आमी म्हणटात पळय कोंकणी भास शेणली जाल्यार कोंकणी भास ही आमची अस्मिताय, ती नाल्यार आमचे कडेन कांय ना. भास कशी उरता? संस्कृतायेची. भास आनी संस्कृतायेचें नातें अशें, भास ना संस्कृताय ना, संस्कृताय ना भास ना, आनी मागीर अस्मिताय ना आमची.
ह्या सगळ्याची जागृती आमी करपाची गरज आसा. आनी तें करतना आमी पोन्न्यात पोन्ने, हांव म्हणना तें ओरिजिनल म्हणून, कित्याक ओरिजिनल तशें कांय उरना, खिणाक खिणाक बदलता. हजारांनी वर्सां पयलीं धालो कश्यो आशिल्ल्यो, घडये आतां बऱ्यो आयले जसत. हजारांनी वर्सां पयलीं शिगम्यांची गितां कशीं आशिल्लीं. पूण आतां आमचे कडेन जें कितें बरे रुपान पाविल्लें आसा, मूळ रुपान पाविल्लें आसा, तें आमी सांबाळपाक जाय. आनी ताजे खातीर हांगा बशिल्ल्यां कडेन आवाहन करता की तुमी शक्यतो तुमचे कडेन जी माध्यमां आसात, प्रसार माध्यमां, पुस्तकां जावं सोशल मिडिया, हातूंतल्यान तुमकां खबर आशिल्ल्या हाजे तुमी प्रचार करपाक जाय, ताजें म्हत्व पटोवन दिवंक जाय. त्या लोकां कडेन फेटफेट इंग्लीश मारपाक येवची ना, पूण तांचे कडेन कितें आसा तें आमकां खंय खबर आसा. तांचे कडेन इतली बरी, आज आमी म्हणटात थोड्या गजाली आमचे कडेन कोंकणीन उतरावळ ना. उदय बाबान एक दीस सांगिल्लें, आपूण एक खंय पावलो आनी तो साकोव आशिल्लो. आपल्याक तांणी तशेंच म्हणिल्लें, एक कुणबी जमातीचो मनीस आशिल्लो, आनी ताणें आपल्याक तें सगळें तें साकवाची जी बांदावळ आसा, त्या बांदावळीक कितें कितें म्हणटात तें नीज कोंकणी उतरां सांगिल्लीं. आपूण तेन्ना बरोवन घेवना. म्हणजे तांचे कडेन ही सगळी उतरावळ आशिल्ली ना, ते कशें करतले आशिल्ले, ती आमी हेंगाड्याची म्हणून सोडून दिली. इतलो तेंप हें आमी करची न्ही. तांचे कडले उतरावळी आमी तितकीच म्हत्वाची आशिल्ल्यान ह्या प्रोजेक्टान ती उतरावळी आमी सांबाळून घेवपाची गरज आसा. आनी हें फास्ट जावपाक जाय. हांवें बदल पळय तुमकां नांवां घेतल्यां न्ही, ते म्हाका कोणूच लोक ना. एकटो बसून जर लोक आशिल्लो, खास करून जानू गांवकार, ताका आवडटलें अशें लोकां मदीं बी येवन गावपाक. ताका एक मुद्दाम सांगता, सारके ओरिजिनल लोककलाकाराक, ओरिजिनल लोककलाकार आमी शिकून स्टेज करणारे न्ही, ओरिजिनल लोककलाकाराक 2002 राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार मेळिल्लो. आनी आमच्या मदरबाब परिकराच्या हातांतल्यान ताका मेळिल्लो राज्य पुरस्कार. ओरिजिनल कलाकार. आनी ताका आवडटालें लोकां मदीं येवपाक. तो जर आशिल्लो जाल्यार हांव घेवन येता आशिल्लें. गेल्ल्याच वर्सा तो एक्सपायर्ड जालो. सो ह्या लोककलाकारांत भोवतेक जाण ते सोंपल्यात. रात रात एकच काणी गावपी हे कलाकार, रात रात एकच विशयावेलें गायन करपी हे कलाकार आज आमकां मेळप कठीण. आमी आमचे गायना पसून 3 ते 4 वरां जातात. शास्त्रीय गायना आनी कितें ते सकाळीं सांजेचे 7 वरांचेर सुरू करताले, ते फांतोडेर 5 सोंपतालें. एकच काणी. मागीर ते काणयेची खाशेलेपण, नवी नवी आख्यानां लागतालीं, ती गजाल सोड. सो हे लोक सोंपल्यात. तांच्या पिळगेक आज हाजें म्हत्व हार्डली एक्सेप्शनल केस आसतली ना म्हणना हांव, सगळ्यांकूच ना, पूण ताणें आत्मसात त्या तरेन केलें ना. शिक्षणाच्या हाका लागून ते ह्या सगळ्या कडेन फाट करून गेले. आनी तो एक भाग आसा. हें कितें तें हेंगाड्याचें हें कितें गायतात रे म्हणून. तुमी जाणात, म्हाका मुद्दम सांगपाक जाय, कांय लेखकाच्या घरांनी तांचे बायलो भुरगे बसून तुच्छतेन पळयतात तांच्या लेखना कडेन. अश्योय केजीस आसात. तुमी ना म्हणजे 100% अशें घडना म्हणून. सगळें काम केले नंतर बाबड्याक त्या म्हजे सारक्याक न्ही आं, कित्याक आमी मातशी कितें बंडखोर ती, तो प्रश्न म्हाका म्हजे खातीर नाच. पूण घरान जेन्ना लेखन जातून तुमकां पुरस्कार मेळटात, बक्षिसां मेळटात, आनी तो बाबा मिडियम म्हाजो आसत जाल्यार ताका घडये साहित्य अकादमी मेळ्ळो नासत. पूण अशे तरेच्या हाजे कडेन तुच्छतेन ज्या घरांनी पळयतात, थंय लोकवेदाच्या लोकसंस्कृतीच्या गायना कडेन कोण हें दितलो. हें जागृती तयार करपाचें काम आमचें, शिक्षकांचें, लोकसंस्कृतीच्या जाळवणदाराचें आनी तुमी हांगा बशिल्ल्या सगळ्यांचें. हांव समजतां तुमी एक उतरशें, एक आपल्याच मनाक एक उतर दितले, दुसऱ्याक दिवपाची गरज ना, आपल्याकच उतर दितले की ह्यान फुडें हो एक आमी ध्येय म्हणून स्विकारतलीं. आमकां जें जें खबर आसा तें आमी जतन करून दवरतलीं. आनी तुमची पिळगी आनी तुमची फाटले पिळगी, तुमकां आनी जायत्या जाणांक तुमी जोडून घेतली. तुमचो संपर्क, तुमचो समुदाय तुमी वाडयतलीं. आनी जें कितें दायज आमकां ह्या गोंयच्या परिस्थितीन आज आमचें कितें उरतलें आमच्यांनी सांगपाक जायना. गोंयच उरलें जाल्यार आमकां पुरो. सो अशा बेजाचेर आमच्या लोकसंस्कृतीचें दायज आमी सांबाळून दवरतलीं अशें तुमी संकल्प करतली अशें हांव मानतां. आनी तोच आयच्या ह्या वर्कशॉपाचो उद्देश फळादीक जातलो. खास करून तुमकां दोगांयकय धन्यवाद. हो बरे तरेचो एक संकल्प तुमी घेतला आनी तो फळादीक जातलो. म्हज्या मना पासून तुमकां सदिच्छा. देव बरें करूं.